Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shala bara 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 bara. Shara bara 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 bara. Shara bara 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 bara. Oh, 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 mm, oh, 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 oh. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Praise God, Praise brother. God. Praise God. Praise God. Praise Okay, God. start with it. Okay. Starting एक मागण्याची घेतात की Peter. Yes. Okay. बाप्पाचे पुत्राच्या आणि पवित्र नावी आमेन. मगळा बाप्पा या वरच्या वेळापासून आम्ही तुकार घालीचा Yes, అయితే Lord. సకలముగా మాధ్యమక సంగతాడలాय तुझे उतार Yes, शिकवंगो Lord. पहिले तो सुकुमकदार मजतदार जाऊन असाय तो Yes, आमकां Lord. उतरांत असले सत्य करताय या Yes, पासून Lord. आम्ही तुकार घालिता Yes, आज Lord. शिकवण देता ताका तुझ्या आत्म्यानं प्रेरित जाऊन उलोंग Yes, करच्या पासून अरे उतार ताच्या तोंडांतले तुझे उतार जाऊन बैऱ्यांच्या पासून ताच्या मनात आलोचन करणं तोंडार उसाच्या पासून आम्ही तुकार घालिता कितें शिकयताय ते आमच्या जिवितांत आम्ही खरे रूपाक घालणं देवान बसयले ते जिजून बसयले ते Lord. बरोवन आमचे जिवीत आम्ही अनुभव करूंक फाव Yes, करच्या Lord. पासून घालिता शरी एकल्यानी हे जिवीत दिवचे उतार स्वीकार करून तुझ्या नावाक महिमा दिवन मागता हांव हे मागणे करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरी फात आमेन Amen. आमेन Amen. Amen. Praise the आमेन Lord. Praise the Lord. प्रेज गॉड प्रेज Praise गॉड God. Praise God. Praise God. होय. आमच्या खातीर जेजून सकडी न संपयला वय गे होय कार्य की जेजून आमच्या खातीर न संपयला पूण ताचो अनुभव कच्च्यान मात्र आमचे ते एक एकल्यान ते इल्लो फरक दिसता फरक म्हळ्यार एकलो चड अनुभव करन आसा एकलो उणो अनुभव करन आसा खंयचेय विशय जावं दी जेजून केल्ली न संपयला वय गे होय जेजून मनशाकुळाच्या सोडवण्या पासून कितें करूंक आसलें तेचो कर्ण संपयला पूण अनुभव करच्यात व्यक्तीतावन व्यक्तीक काली दिसता फरक दिसता होय की फरक 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 म्हळ्यार व्यत्यास वय मो असा वय व्यत्यास दिसता कारण म्हळ्यार जेजून केल्ल्या कर्ण संपयल्या संगतीन कांयच उणेंपण ना अनुभव करच्या व्यक्ती थंय फरक दिसता
जावं पुरो हांवच वा म्हजी भाव भयणी कोण आमचे भितर आमकां होय आमचे भितर व्यत्यास दिसता. कारण कितें जेजून केल्ल्या कामांत कितें तें चड उणें जावना, तें परफेक्ट आसा. आमचो हांगा आं आमचो भावार्थ वय आमचो भावार्थ म्हळ्यार तूं कितल्या मापान तें जेजून केल्ले विशयी मानून घेताय, कितल्या मापान म्हळ्यार 10% घे, 20% घे, 30% घे, 40% घे, 50% घे. उतरां सांगू पुरो वय जेजूक हांव सत मानता, वय जेजून केल्लें हांव मानून घेता. पळयार उतरान सांगताय पूण ते प्रॅक्टिकली वा निजायकी तुज्या काळजान थावन आनी संपूर्ण मनान, संपूर्ण सत्तेन, संपूर्ण आत्म्यान, संपूर्ण मनान ते तुवें हांवें मानून घेतलां गे म्हणलें सावल. म्हळ्यार त्या प्रमाणे म्हाका त्या जेजून जोडून दिल्ल्या सोडवणेचे अनुभव म्हणजे थंय म्हाका पळोवंक साध्य जाता. चिंतूंक जावंक पुरो एक भलायके विशयांत, जावंक पुरो ग्रेस्तकाये विशयांत, जावंक पुरो आशिर्वादा विशयांत, जावं पुरो एक पातकांचे बोगसाणे जोडल्या म्हणलो तो एक आनंद म्हणजे ते दिसच्या विशयान जावं पुरो वा खंयचेय जेजून करून संपयली संगत म्हणजे ते हांवें त्या कितल्या मापान मानून घेतल्या त्या प्रमाणे ती म्हणजे ते हें जाता उगडापी वा दिश्टीक पडटा. आतां आमी पळयता हांव देवाच्या उतराक वेचीन जाल्यार आमी लुकास एवांजेल 17 अध्याय, लुकास एवांजेल 17 अध्याय 12 तावन 19. कोणाक म्हणी बायबल शेअर करूंक जाता गे हिंदून म्हणजे आमकां कळ्ळें. बायबलांतूच वाचता ब्रदर. ओके लुकाचो अध्याय 17 ने 17 हा 17 12 तावन घे. 12 तावन 19. तो एक हळ्ळेंत रिकताना 10 जाणकोड ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या तळ्यान बोब मारन ते म्हणाले, जेजू मेत्री आमची काकूळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वचा आनी तुमकांच याजकाक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या तळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळांत सरपडोन ताचो उपकार भोवडूंक लागलो. तो एक समारियाकार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय? हे 9 जण खंय आसात? ह्या परगाम्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धन चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. प्रेज द लॉर्ड. हे आयकताना थोड्यांक आयतारा पोतून मिसा गेल्या बरी बगलें कोणना न्ही. पोर आयतार वय पोतून आज बुधवार गे आयतार गे म्हणून बगलें कोणना. तें जावं म्हळ्यार वांजेल आमी पोर आयकला न्ही गे. होय आयकला म्हळ्यार आमी आतां विशय केदाक काडला म्हळ्यार आमकां आनीक गुणायन आमी समजोवंक आमी सगळ्यांनी आमचे अभिप्राय वा आमचो अनुभव आमकां कितें उगडापण जालां ते वांटून घेता आसतना एका विशयाचेर आमी हजार रितींनी समजून काणगेत वय की न्ही. म्हळ्यार एका विशयांत हजार म्हळ्यार तितलो गुंडायसो अर्थ आसा. आमी एक पुटी कितें आयकलें तातूंत म्हाका पुरो समजलें म्हूण सांगूं जाता की ना. वा कितले वर्सां रावन हांवें आयकलें तें म्हाका कळीत आसा म्हणून न्ही. आतां जाल्यार आमी हे आयकतना आज म्हाका समजलें म्हणून न्ही. तातूंत कितले आमी
परतून 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 वेताना आमकां नवे नवे उगडापण जाता जाता खंडीचो. म्हळ्यार आतां हातूं कितें विशय म्हळ्यार कितले जाण आसले कोडकार? 10 जाण न्ही गी? होय 10 जाण. नितळ जाल्ले कितले? 10 जाण 10 जाण. ते केदळ नितळ जाल्यात ते? जेजून सांगले तक्षणा सांगले तळे त्यो काले म्हणटा ताणी पयलें खालें म्हणे. तो एक वसा हळ्ळेन रिगताना 10 जाण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयसतावन व्हडल्या तळ्यान भोव मारून ते म्हणाले जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर. म्हळ्यार हांगा ताणी जेजू थंय तांचो भावात उसारला. वय गे होय जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर. काकूळट म्हळ्यार कालें आमकां फावो आसलें दी म्हणगे दिनाका. हो असले दिनाका वय. म्हळ्यार हे आमकां कित्याक कोड लागला म्हण आमकां कोत्ता. म्हळ्यार हर एक खंयची समस्या जाल्यार मूळ कारण पाताकच न्ही गे. वय की न्ही? होय म्हळ्यार पिडा म्हणली येवंक कारण कितें? पाताकच वय गे. म्हळ्यार आतां आमी त्या अंतर ना जाल्यार मूळ कारण पाताक निमती. नाजाल्यार आतां आदाम येवे कांय पिडा आसली? पिडाय ना, पिड्याची सावळी ना. वय की न्ही? ताचे उपरांत ते आविदेयपण पाताक म्हणून पिडा म्हणली आयली. आतां आनी म्हळें व्हडल्या तळ्यान बोवान कालें म्हळें जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर. म्हळ्यार आमकां आतां फावो जालां कोडाची पिडा. पूण तें आमकां दिनाका ताचे जावन आमकां निवार म्हणल्या बरी. आतां पुरो आमकां हें जावन गेल्ले विशय. पूण आतां आमकां हातूं तांचे परिस्थितींत आमी पळयता आसतना ताणें तशें म्हळें. तें कालें म्हळें जेजून तांकां वोसा आनी तुमकां दाखया. म्हळ्यार पोरनेसले आमी पळयता त्या वेळार कोड लागिल्ल्यांक तशी दिवज आसली. ताणें ह्या जगा दाखोवन ताणें मागीर समाज जाला म्हूण सांगले उपरांत मागीर कितें काणीक भेटोवंक आहली ती भेटोवन म्हळ्यार कोडाची पिडा म्हळ्यार तितली एक मारेकार. लागीं वचच्या बरी ना. तांणी लोकां वाटो आसच्या बरी ना. पयसो आसोंक जाय आनी अशुद्ध अशुद्ध म्हणून तांणी सांगूंक आसलें. कोणी तांकां लागीं घेनासलो. तो विशय इतना. हांगा पळयात ते बोव मारतात आनी काकूळट कर म्हणटात. आनी जेजून तांकां म्हळें दाखया वचोन दाखया. वेता वेताना ते नितळ जाले. कितले जाण? 10 जाण 10 जाण नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या तळ्यान जेजू देवाक वर्णित पाटी आयलो. वडोली तांणी व्हडल्या तळ्यानंत बोव मारली. काले म्हणून काकूळट कर म्हणून. जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर म्हणून. तांचे रिक्वेस्ट आसले वडोल न्ही गे. तांची विनंती आसली. तांचे मागणें आसलें न्ही गे. आतां तांचे पैकी एकलो काले मागणें घेवन येता. तो अर्घा मागणें अर्घा दिवप. व्हेरी गुड. वडोल विनंतेचें मागणें आसलें ताजें वय गे. होय हळे व्हडल्या तळ्यान जेजू मेस्त्री आमची काकूळट कर म्हणून 10 जाणां सांगाता म्हणल्यार व्हडल्या तळ्यान म्हणला थंय वय गे. आतां समाज जाल्ल्यान पळया तांचे पयले एकलो आपूण नितळ जालें तें पळोवन परतून ल्हवूनी खंयच्या तळ्यान व्हडल्या तळ्यान व्हडल्या तळ्यान. म्हळ्यार आमकां म्हाका थोडे गरज आसतना ताळो व्हडलो येता. वर्स संपल्यांत ताळो ल्हान जाता वा अर्घा मागणी म्हजे लागीं हें नासतना रावोंक साद आसा वय की न्ही. म्हळ्यार आतां आमच्या जिवितांत ह्या परिस्थितींत आमी ना जेजून कित्याक आमकां सगळ्यांक ताच्या गळ्यांनी गुण केला म्हळ्यार जाल्यार तें केल्ल्या निमतें हांव भलायकेंत आसा. पूण भलायकेंत आसल्या खातीर वा खंय तरी कांय पिडा येवन भावार्थ उसारन बरो जालो जाल्यार ते समस्या आसतना ताळो इल्लो व्हडलोच आसता. कित्याक ते देवाक पावोवचें न्ही गे. म्हाका आतां गरज आसा. पूण तेंच बरें जाल्ल्या वेळार ह्या एका मनशान कालें केलें एका व्यक्तीन व्हडल्या तळ्यान देवाक वर्णित पाटी आयलो व्हडल्या तळ्यान आनी जेजूच्या पांयां पडोन सर पडोन ताचो उपकार बावडोवंक लागलो. म्हळ्यार अर्घ मागणें केलें व्हडल्या तळ्यान पाटी येवन ताणें काम जालें आनी म्हजें काम जालें म्हणून तो विसरूं ना. अर्घा मागणें ताणें
बारी एक आत्ता बरी तारेंडा ताणे केलें आणि तितले मात न्ही जेजू कितें म्हूण संपूर्ण रितीन तो ओळखूंक शकलो वय गे होय. फाटी आयलो आणि जेजूच्या पांयां पडलो तो पांयां पडून कालें केलें पांयां मुळान सर पडोन ताचो उपकार बावडूंक लागलो म्हळ्यार हांगा जेजूक तो आपणाचो सोमी सोडून दारवाद आणि देव म्हणून ताणें मानून घेतलं. घेतलो घेतलो आणि आर्गां मागणें ताणें भेटयलें तेय तो कोण एक सामारियागार आमी म्हणटा सामारियागारांक आनी जुदेवांक कालें तांकां सोमा वचनातले सोमा पडनातले तशें म्हळ्यार उरिल्ले कोण जावंक पुरो होय. उरिल्ले जुदेव जायचे ते पळय, आ आसूं पुरो. आसूं पुरो म्हळ्यार वो जेजूय मागीर तें कालें म्हणटा जेजून ताका सवाल केलें 10 जाण नितळ जाल्ले न्ही गे म्हणून म्हळ्यार नितळ ते केरळा जाल्यात जेजून सांगलें ते सांगले जाळा उपरांत हांगा परतून जेजू म्हणटा 10 जाण नितळ जाल्ले न्ही गे म्हणून म्हळ्यार जेजूच्या तोंडार रावनूच येता ते नितळ जाल्ले म्हणून वय गे होय. तर हेर 9 जाण काही आसा ते आसात ह्या परगांवया शिवाय फाटी येवन म्हळ्यार तो जुदेवांतलो न्ही तो नाही आणि ते कळलं त्या जाळाचं. कालें तें ते दुसरे 9 जण जुदेवूच आसले जेजून अशें सांगतना कळटा. वय वय तेंत म्हणचे ताकाच एक परगांवया शिवाय हेर कोण दुसरो वर्णितलो आळे देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय म्हळ्यार देवाची विचित्र कृत्यां म्हळ्यार आमकां देवान जेजू मुखांत देवान सक्कड केलां वय तर आमचे अर्गां दिवचे कितलें जायजे गे म्हणलें आनी तूं आमकां स्पश्ट कळटा आतां वेता वेताना ते नितळ जाल्ले वय गे होय. आणि परतून जेजू म्हणटा 10 जाण नितळ जाल्ले न्ही गे म्हळ्यार ते गुण जाले म्हणल्यार विशयान कांय तें डाऊट ना आतां हांगा काल जालें तितलें जावन उपरांत जेजून ताका म्हणलें उठ आनी तुजें वाट धरन निमाणें घालें म्हणटा जेजू सामारियागार एकलोच मुळांत सरपडून उपकार बावडूंक लागलो तो एक सामारियागार जेजून ताका सवाल केलें 10 जाण न्हय नितळ जाल्ले न्हय हे 9 जाण खंय आसात मागीर ह्या परगाव्या शिवाय फाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय मागीर म्हळ्यार उठ आनी तुजी वाट धरून चल तुज्या बोवार्थान तुका बरो केलो हे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां तर ते 10 जाण बरें जाल्ले जाल्यार परतून हाका घाल्यार जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो म्हणून म्हळ्यार हांगा एक ताका ते संपूर्ण बरें जावचें भाग ताका फावो आत्म्यानी बरो जालो व्हेरी गुड तो हांगासर ताका संपूर्ण भलायकी मेळ्ळी म्हळ्यार मुळांतावन तो बरो जालो खंय तावन गुडी दोन्ही भलायकी मेळ्ळी मुळांतावनूच तो बरो जालो उरिल्ले ते नितळ जाल्ले मागीर मेळे जाले म्हण हांव सांगना म्हण हांव चिंता तांचे ते मुळांतावन ताका कारण कितें आसलें पळय त्या पिड्याक ते गेले गी ना गी म्हणलें सवाल हांगा वय गी हाचें घाल जालें हांगा वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो आतां नितळ जाल्ले म्हणून 2 गाडे उल्लेख आसा एक वेता वेताना नितळ जाले आनी एक गाडी जेजू म्हणटा 10 जाण नितळ जाल्ले न्ही गे म्हण वय गे आनी हांगा लास्टाक जेजू म्हणटा वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो म्हळ्यार केरळा आमी जेजूक तो कितें जावन आसा म्हणलें संपूर्ण रितीन वळखता हांव त्या वेळार ताका आमी दिवचो मान आमी करचें तें आर्गां मागणें आमी बावडचो ताचो उपकार खंयच्याय एका विशयांत आमकां कालें करता मुळांतावन आमचे समस्ये उमटून उडयता करता मागीर तुका पिडा येवची विशय एक जाल्यार तुका येवचे पिडा ती पिडाचे व्हायरस तुजे लागीं आयिल्ल्या वेळार तें मरता शिवाय तुका कांय बादाक जायना वा तुका खंयची एक पिडा बादा करूंक आयल्यार ते पिड्याचे खालेय एक विशय आसूंक पुरो तें तुज्या कुडीन तें काम करूंक शकना कित्याक तितलें तुवें जेजूक कालें केलाय वळखलाय तूं जेजूक तितलो वळखलाय वय की न्ही देखून म्हळ्यार जेजूक आमी वळखोवच्यांत जायत्यो रिती आसात वयल्या वयर वळखा येत म्हज्या गरजेक मात जेजू म्हण वळखो येत एक आनी एक गुणायन ताका हांवें वळखा येत तो कितें म्हणून वय गे गुणायन कित्याक म्हळ्यार
हर एक पिडेक समस्येक दुबळीकायक शिरापाक मोरणाक हर एकाकी कारण काले पाताक ते पातकात हांव ते जेजू वरवीं मात्र म्हाका पातकांचे भोगसाणे आनी त्या पातकांतावन सुटका मेळोंक कारण वय की न्ही होय आमी आतां माथेव सुवांजेल पयलो अध्याय 51 म्हणटा ताका जेजू म्हण नांव दवरिले कित्याक तो आपल्या प्रजेक आपल्या पातकांतले सोडयतलो सोडयतलो देखून जेजूक हांव संपूर्ण वळखताना म्हणजे ते संपूर्ण ते कारण कितें आसा पळय खंयचे पिडेक खातीर पिडेक आयिल्लें कारण ते म्हणजे तावन पाळांत हांव वेता पाळांत हांव वेताना ताचो इफेक्ट कसो आसता प्रभाव संपूर्ण आसता की वयल्या वयर आसता पूर्ण असता ह्या 10 जाणां पैकी हो संपूर्ण गुण जावन हें जोडलेलो कोण भलायकी जोडलेलो समार्यकारी तो एकलो कित्याक ताणें संपूर्ण रितीन तो जेजूक वळखलो संपूर्ण रितीन जेजूक दिवचो मान ताणें दिलो संपूर्ण रितीन जेजूचो उपकार ताणें बावडलो आनी संपूर्ण रितीन ताणें ताका लाभलेल्या बरेपणाचो उडास ताणें दवरलो वय की न्ही होय. आनी संपूर्ण तरान ताचो भावार्थ ताणें व्यक्त केलो कोणा तें जेजू तें तशें जाल्यार जेजूच म्हणटा उठ आनी तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो देखून अशेंच घडिल्ले त्या रक्तस्रावाचे स्त्रियेतय तशेंच घडिल्ले वय गी आसूंक ते कितलेशे जाण आसले मस्त लोक लोकाच्या खेटी निमती निंगी खेट आसली तांतूं उरल्यांनी कोणें आपडूं ना गे जेजूक आपुडला आमी मार्काच्या वंजेलान 5व्या अध्यायान पळयता तांतूं जाल्यार फकत ताजें आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली जातेली म्हूण तिणें चिंतल्लें आनी त्या क्षणांत ती रक्ताची कालें जर सुकली म्हूण आसा पयलें होय ते चिंतल्लें म्हणून कोंकणी बायबलांत इंग्लिशान कितें आसा ती सांगत रावली म्हूण कितें आपण बरें जातली म्हणून शी केप्ट ऑन सेयिंग कालें ती सांगत रावली कालें म्हणून फकत ताजें आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली जातेली आनी तें तिणें केरळा चिंतल्लें आनी त्या वेळार तिजें तें बरेंपण जाल्लें तिका भोगलें म्हूण आसा मागीर जेजू तावन कलिकी सकत भायर गेल्ले बरी जेजूक बघल्या आनी जेजू फाटी घुवन म्हणल्या बरी जाता कोणें म्हाका आपुडलें आपडलें कोणें म्हाका आपडलें म्हणजे तावन एक सकत भायर गेल्ले बरी म्हाका जालें त्या वेळार ती भियान म्हणल्या बरी एक सोर्या म्हणल्या बरी तिणें आपडलेलें कित्याक रक्तस्रावाची स्त्री म्हणटाना भायर येवचें न्ही सोड आपडचें सोड खंयचेंय ना वय गे तितलें अशुद्ध म्हणल्या बरी पूण तिणें आपडलें आतां कशें सांगचें हांवें म्हणल्या बरी जाल्यार तिणें मागीर सांगलें हंस म्हणल्या बरी भियान म्हणल्या बरी तिणें जाप दिली तिकाय जेजू कालें म्हणटा तुझ्या समाधान वस तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो म्हणल्यार तिच्या पाळांत हांव मुळांत हांव त्या रक्तस्रावाच्या पिड्याक कितें कारण आसलें पळय तें तिजें हांव मुळांत हांव तें परिहार जालें तिका मेळ्ळो मुळांत हांव देखून आमी म्हणटा जेजू खंयचेय आमचें तावन काण उडयताना मुळांत हांव काण उडयता पाळांत हांव काण उडयता मागीर तें पालोवचे विशयी परतून ते पालयेवचे विशयी आसा की ना ना खंयचीय समस्या परतून ते पालयना आनी त्यात जेजू तावन बरेंपण आमी वयल्या वयर जोडूंक जाता कशें वयल्या वयर म्हळ्यार खाली म्हाका एक गरज आसा म्हणून जेजू लागीं येवन म्हजें एक बरेंपण जोड मागीर एक चुकोवन एक बुडयार दिवचें पूण मागीर उडास ना म्हणल्या बरी करतना तेंय सारी बरेंपण जायना म्हणून न्ही पूण त्या पिड्यान परतून त्या कश्टान परतून हांवें पडोंक साद आसा उरलो पडना म्हणून न्ही आर्गां दिल्लो पूण ताजें तें ताका खंयच्याय रितीन ताका बाधा करूंक शकना ती पिडा आयली जाल्यार ती पिडेचे वैरस मोरता शिवाय हाका कांय बाधा करूंक शकना वा खंयचेय सिमटम ताजे लागीं दिसना म्हणून आमी सांगचें न्ही दिसोंक पुरो पूण खंयच्याय रितीन ताका खंयच्याय रितीन बाधा करूंक ते शकना देखून जेजूक हांव कितल्या मापान वळखलां म्हणलें आतां काल आमी पळयलें येदोळ आमी कालें चिंतलें कोण सुटका दिता आमकां सुटका कोण दिता सुटका जेजून दिल्या
होय कोण सुटका म्हळ्यार ऍक्च्युअली सुटका कोण दिता? बोवाडता. भावाची सुटका दिता म्हणटा की पवित्र पुस्तक. तुझ्या बोवाडता तुका बरी केली म्हणून. होय आता सवाल ते गुण झाली बरी झाली, आता आमका सुटका कोण दिता? देवाचे उतर. देवाचे उतार. सत सुटका दिता. हा सत सुटका दिता, पूण काल आमका कळले ते सत सुटका दिना म्हणून. होय होय की न्ही? ऍक्च्युअली सत सुटका दिना कळले. आता ते कितें कितें हे सत सुटका दिना म्हळ्यार कशें म्हणून कोणी उलयना कित्याक? दिता की सत सुटका? कोणी उलयना. सत सुटका म्हळ्यार त्या सताची वळख सुटका दिता. वय गे काल ब्रदर रॉकान सांगले, समजो नाही तुमका, समजले मग? होय समजले. आता जेजूच्या गायन्याक गुण झाला म्हणून कांयच समजोना सांगल्या कुडले ते जाताय मॅजिक सॉरी ते बरेपण पळोवंक मेळटाय म्हाका. हांवें सांगलें पूण ते उतराचो अर्थ कितें, ते उतार कितें सांगता म्हणल्यार म्हाका कळटा सर, वय की न्ही? या उतराची समजोणी जाय. हा तेंत नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, त्या उतराची समजण म्हळ्यार सत सुटका दिता म्हणून वगोर रावला रे जायना वय की न्ही? आता आमी एक मेट आनी की वयर वचोन चिंतूंक पळयल्यार आता काल आमी ब्रदर रॉकान सांगल्या बरी म्हळ्यार तशें जाल्ल्यान त्या सताची सत सुटका दितले म्हणून देखून हांवें सांगलें एक उतार, देखून आनी म्हजें काम जालें म्हणून त्या सताची कालें जायचें म्हाका समजोणी, वय की न्ही? हा आता एकलो म्हणटा जेजूच्या गायन्याक गुण जाला, पूण ते गायक आसले, कसो तो गायल्लो, कित्या खातीर गायल्लो, कशें ताका गायेशें केलें, आनी खंयच्या रितीन तो गायलो, आनी कसले पुरो ताका काली कुडीचे गी मोनान ती गायज जाले गी, आनी कितें म्हळ्यार तातूंत नियाळूंक विशय आसा की ना जायतलो? आसा. तो नियाळन ताचो नियाळ करन ते विशय तुका स्पश्ट जाले जाल्यार तो व्यक्ती केदाळा म्हणटा हांव जेजूच्या गायनी गुण जाला म्हणटाना ताचे ते त्या उतरांचो प्रभाव चड दिसता की वयल्या वयर उतार आयकोन ताचे विशयान कांयच गुणायन समजनासतना सांगल्या ते कोणा ते चड प्रभाव दिसता? समजोल्ल्यान ते समजोवपाक त्या सताची वळख त्या उतरांचो अर्थ कितें ताजेले गुणायन समजोन वा भावार्थान म्हळ्यार बरी स्टडी करूंक एक कोर्स कर म्हणून न्ही, म्हळ्यार जाय की जेजू म्हजे खातीर तूं गायल्लोय, हांवें गायेचें आसलें, म्हजे खातीर तूं कश्टालोय, हांवें कश्टाचें आसलें, म्हाका पडाचे जाल्ले मार कोणाक पडले? तुका पडले, जेजू. वय की न्ही? होय. म्हज्या बदलेक तूं वळवळय, म्हज्या बदलेक तूं कश्टालोय, आनी अशें तुका जर्बनाचे मार जाले, तुज्या कुडीन गायनातलो जागो नातलो, थोडी हाडां सुटोन गेल्लीं, वय मो? होय. वय थोडी हाडां गी पुरा सकट ताजी हाडां सुटोन गेल्लीं, मनशाचें रूप ताका नातल्लें, उदका बरी भायर उतरलो. ओतुल्लो, ताजें काळीज मेणा बरी पडिल्ले. कोडून गेल्लें, मरणाच्या धुळीन ताका लोटुल्लो, आनी कांट्याचो मुकुट माथ्यार दवरून चिव्याच्या बेतकाठीन शिपायांनी मारलें, विणगो ताका केलो. अशें पुरो म्हणटाना तितलें म्हणटाना आमी तो विशय आमच्या मतींत क्लियर करन एक पुटी आमी तें मानून घेतलें भावार्थान, आनी त्या भावार्थान केल्यार हांव म्हणटा जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गुण केल्ल्याक हांव तुका अर्घ्य दिता. दिता. ते जाय की थंय काम आमी जाल्लें पळयता, म्हळ्यार हांगा त्या कोडकाराच्या जिवितांत त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेंत आमी पळयता जाल्यार ताणी जेजू कोण म्हणलें ते दोगी जाणांनी जेजूक तो ह्या संवसारान आसतना ते भेटले ताका, वय गे हम्म. आसतना
आता आम्ही ताणे सकट करून संपयले उपरांत जाल्ल्या नेमती ताका वचून आपुटचें जावं दे वा आमची काकूट कर म्हणचे तले विशय हांगासर न्ही. हांगा आमी फकत जेजू तुज्या गायांनी म्हाका हून केल्याक अर्घ केल्ल्याक हांव तुका अर्घां दिता. कित्याक म्हळ्यार आतां तें आमकां लागू जायना. कित्याक आमी नव्या सोल्ल्यांत जेजून सकट करून संपयल्या उपरांतल्या विशय आसा. आतां आमी काकूट कर म्हणून की जायना. कित्याक कर्ण जाला दिवन जालें वय काकुळतांनी जाला देखून आमकां आतां बारीक आतां 1 Peter 2:9 म्हणटा आदी तुमी एक पर्सा न्हय आसल्यात आतां तुमी देवाची पर्सा जाल्यार जाल्यात. आदी तुमकां काकूट मेळ्ळ्या मेळोंक नासली. आतां तुमकां काकूट मेळ्ळ्या मेळ्ळ्या. काकूट मेळ्ळ्या. आनी आमी पळयता थंय रोमाकारा बरयल्लें 12वे अध्यायांत पयलें वाक्यांत काले म्हणटा सांत पावलो देवान आमचे वयर दाखयल्या व्हड काकूळचेचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता म्हणटा की सांत पावलो वय 12व्या अध्यायान काले म्हणटा देवान आमचे वयर दाखयल्या व्हड काकूळचेचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसले की जिवे बलिदान जावन तुमकां तुमी समर्पण दिसले. दाखयल्ल्या काकूळचेचो काकूळ ताणें दाखयले आमचे ते. देखून हांगा आमी कितें पळयता वयल्या वयर जेजू विशयांत हांव समजून देवाच्यो बसवण्यो हांव सांगता आसतना म्हजें ते रिजल्ट पळोवंक मेळचें उणें. देखून हांगा म्हजें कांय काम ना. जेजून कितें केलां त्या संगतीचेर म्हजें ध्यान मन. हांगा म्हजें हांव कितलो बरो तेंय पळोवची सूख वय की न्ही. कोणें केल्लें बरेपणाचें हांवें फळ जोडचो आतां जेजून केल्या बरें जेजून. म्हजें जावंक जाय जें भवार्थ मातर वय की न्ही. आनी जर तर हांव निर्भागी हांव फातकी सोम्या म्हळ्यार हे म्हाका तर मार घालता शिवाय हातूं कांय हांव हें जायना बरो जायना वय की न्ही. देखून म्हजें उणेपण ही मुखार घालचें तेंय कालें बरें न्ही. जेजूचें बरेंपण ताची संपूर्णता ताणें म्हज्या बदलेक रावून म्हजें झूज तो कसो झुजला म्हज्या पातकाच्या बारीकपणा पासून ताणें कितें बारीक केलां थंयसर त्यो संगती हांवें पळोवचे शिवाय म्हाका पळोवचेंय न्ही. आनी एक गाय जालो वा आनी कितें पिडा आयली म्हजी पिडा हांवें पळयचे की वा जेजूक हांवें पळयचे कोणाक पळयचे जेजूक पळोवन हांवें म्हजो भावातू उसारीचय म्हाकाच पळोवचें न्ही. देखून आमी चडावत म्हणटा पळय जेजूचे गाय नियाळ ताच्या कुडीचेर दिश्ट घाल तुज्या कुडीच्या गायांचेर न्ही तुज्या पिडेचेर न्ही. देवाचें उतर म्हणटा ताणें अशें पूर्ण जालें इजाया प्रवाद्यान म्हणलें तें ताणें आमची पिडा ववयली ताणें आमचे रोग ताणें ताचेर घेतले. म्हळ्यार आयजाया 53:5 थंयसर मातेव इवांजेलांत उल्लेख करता. देखून जेजून करून संपयल्या संगतीचे व्हॅल्यू म्हाका कळाचे. व्हॅल्यू म्हळ्यार एक सत अशें बरोवंक घाला बायबलान म्हणल्यार पावना त्या सताची जाणवाय म्हाका आसाचे त्या सताची नॉलेज म्हाका आसूंक जाय. वय केवल म्हाका हें सत कोत्ता हांव म्हळ्यार मागीर थोडी सांगची आसता हांव इतले परी सांगलें कांय हें जावना तें न्ही. तुवें सांगिल्ल्यान जावचें न्ही जावन गेल्लो विशय आतां तुवें तें कितलें पातयेलाय कितले गुणायन तें तुवें त्यो संगती तुवें गुणायन कितलें तुवें गुणायन त्यो संगती तूं समजलाय म्हणलें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. देखून रक्तस्रावाची स्त्री तशीच तिणें जेजू विशयांत आयकल्लें तिणें कशें आयकलें ಒಟ್ಟಾರೆ आयकलें की बरें करून आयकलें तिणें बरें करून आयकल्ल्यान तिका कळलें की जेजू कोण गी म्हण वय की न्ही. देखून ती सांगून रावली म्हूण आसा जेजू विशयान आयकल्लें म्हळ्यार जेजून म्हणलें पळय कान आसा तो आयको म्हणून तशें तिणें ಒಟ್ಟಾರೆ आयकोना सवयेच्या बळान वा एक कानान आयकोन एक कानान सोडूना तिणें बरें आयकल्लें निमतें कालें उत्पन्न जालो तिजें थंय आंग वस्त्र आपडीन जाल्यार तें बरें करून आयकल्लें निमतें तिजें तें कालें उत्पन्न जालो बरें उत्पन्न
भावात उत्पन्न झाला म्हणटा रोमन 10:17 संदेश ऐकल्याने ती भावात उत्पन्न जाता होय गे होय आणि ते तिने जेजू विषयान ऐकल्ले म्हणून स्पष्ट बरेला देखून ऐकल्ले म्हळ्यार काही वयल्या वयर एक पटी ऐकल्ले न्ही तिने बरें करून ऐकल्ले जेजू विशयांत आणि ओडोलान सांगले बरी शी केप्ट ऑन सेईंग आमकां कोंकणी बायबलान मेळना ते तिने चिंतले म्हणून आसा होय गे हा आज आम्ही चिंतच्याक अवकाश दिना चिंतल्या जाता गे नाही ना हा आज उसाचे आमकां गरज देखून पळय तर सोम करतना आमकां थोडे पटी एक गूढ विषय इथं सुकोन वचोंका हांगाची कॅप्टॉन सेईंग म्हण आसा आदल्या पटी भाऊ जॉन्सन रितीर दिताना आमी पळयले ते खंयचो KJV की खंयचे ट्रान्सलेशन घाल्ल्या वेळार इंग्लिशांत शी कॅप्टॉन सेईंग काली चिंतले म्हणना चिंतले आनी कॅप्टॉन सेईंगा कितले फरक आसा कितले फरक आसा चिंतच्याक आतां आमी प्रामुख्यात दिनात चिंतूंक न्ही आमी तोंडांत उसारूंकूच आसा आनी कॅप्टॉन सेईंग म्हळ्यार एक पटी उसाची न्ही आनी कॅप्टॉन सांगून रावली म्हणून आनी तिने ऐकल्लें बरें करून आयकलां कोणा विशयांत जेजू विषय जेजू विशयांत ते मागीर बदलना आतां आज जेजूच्या गायने हांव गुण जाला फाल्यां आनी कालें गडद जाल्यार हे हो विशय जेजूच्या गायने गुण जावना हाका आनी कालें दुसरी वाट पळयती म्हळ्यार जाता हर एक विशय सेम ते एक विषय जेजूच्या गायनी गुण जाला आनी एक विषय हो जावना कोणा म्हणून तशें कांय घाला ब्रॅकेटींत थोडे गायी मात वा थोडी पिढा मात जेजूच्या गायनी गुण जाला ना हा ताच्या दुर्बळ काय म्हळ्यार काली एक हेल्था विशयांत हांव उलयता म्हण न्ही काल सांगता हर एक विशय तो हांव दुर्बळ जावन ग्रेस्त केला म्हळ्यार तुका ग्रेस्त केलांत ताणें ग्रेस्त केलांत कशें केलां म्हणलें म्हाका कळीत आसा ते पळय गे होय आता कशें गायांनी गुण केला म्हळ्यार गायनी तशें कशें केलां कित्याक म्हळ्यार तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताजे दुर्बळकाये वरी आमकां ग्रेस्त करचें जर तरी हांव सारकें समजून भावार्थान मानून घेवन सांगात रावना म्हळ्यार निरंतरी त्या वेळार तें कार्य रूपाक येना म्हजें तें देवाचें उतर आयकून आयकून काले उत्पन्न जाता भावार्थ उत्पन्न जाता म्हणल्यार बरी देखून आमी उसाचें भोव गरजेचें हांगा करण्यो म्हणच्या की आमी तोंडान कितलें सांगून आसो काल आमी शिकवण्यात आयकल्ले बरी आमी इतलें आयकून थोडे फुडें आमच्या तोंडांत हांव न्ही अविश्वास भायर येवंक साध्य आसा एक पटी फॅक्ट उलोवंक साध्य आसा तर आमी कितलें आमकां रिमायंड करीत नाल्यार आयकतलो म्हणटा पोर म्हाका हाणें शिकयल्लें अशें पूण आज ताज्याच तोंडान म्हाका आयकोंक मेळ्ळें कालेंक एक विशय म्हळ्यार कोणा दुसरोची वा हें करचें म्हण न्ही म्हळ्यार तितलें आमी जीब उलोवंक काडली म्हणटाना भावातच भायर येता तें होय गे जेजूच्या जिबेत हांव चुकोनी एक अविश्वासाक संबंद जाल्लें उतर येवना आयलां गे येवना पेद्रू पावलो जुवांव ते शिस्कोणी जावं दी मी संसूर केले उपरांत चुकोनी तांच्या जिबेत हांव एक अविश्वासाक संबंद जाल्लें उतर येवना देखून तितलें जेजू विशयान हांवें समजून घेवंक आसा म्हजें उणेपण पळोवन तांतू वेळ करचोचो न्ही हांव कितलो कुसोन गेल्यार जेजूक म्हाका उठोवंक साध्य जालां जातेलें न्ही जालां उठयलां आमकां ताणें कितलोय कुसोन दी हांव तें देखून हांव कुसलां म्हणून पळोवचें न्ही म्हाका हांवें जेजू कितलो पळवंत तो कितलो सत्यवंत ताणें कितें करून संपयलां त्या सक्ते मुखार खंयची सकत दुसरी ना तोच संवसाराचो उजवाड तोच म्हाका जिवीत वाट आनी सत ताणें कुसुल्या लाजाराक उठयलें तो मरणांतलो उठलो देखून आतां आनी मुखार मरणाक संबंद जाल्ल्या विशयाक ताचेर अधिकार ना देखून त्या जेजूक हांव सतमंता जाल्ल्यान म्हजें तेंच काम म्हाका पळोवंक मेळटा म्हळ्यार तें हांवें त्या प्रमाणे तें म्हजें तें एप्लाय केल्यार देखून हांगासर विशय कितें म्हळ्यार कितल्या गुंडायेन हांव जेजूक वळखलां कितल्या गुंडायेन हांव जेजूचो नियाळ करून जेजूच्या विशयांत उलयतां तितल्या गुंडायेन संपूर्ण रितीन भलायकी ग्रेस्तकाय आशिर्वादां समृद्धी आनी एक दादोसकायेन भरलेलें जिवीत जैत्यवंत जिवीत हांव म्हज्या जिवितांत म्हाका पळोवंक जाता तातूं कांयच दोन उतरांत तातूं आज अशें जालें फाल्यां जायना कोण ना वा काल जालें म्हण आज जाता म्हण सांगूंक जायना तशें ना जाता की तशें
ना एकच ते फॉर एव्हर नाव अँड फॉर एव्हर म्हणल्या बरी ससनाच्या ससनाक ते प्रिन्सिपल बदलाना स्वतःचो विषय बदलाना फॅक्ट मात्र बदलूनशे देखून आम्ही हांगा फॅक्टा विशयान उलयना आम्ही स्वतः विशयान उलयता ट्रुथा विशयान आणि ट्रुथ केरळाय सत केरळाय बदलना म्हणून आमकां कळीत आसा देखून हांगा आमकां सोडका सत न्ही स्वताची जाणवाय ते खंयचेय एक उतार आसा जाल्यार ते जेजून ताच्या जिवितांत कशें तें करून संपयलें म्हणलें ते म्हज्या मायंडांत क्लियर आसा जय आनी तातूंत म्हाका कसलोय दुबाव आसूंक ना आनी तेन्ना ते हांव सांगताना एक पातयेण्याच्या भावार्थी मनशान सांगताना ते उतार अशें प्रभावीत की ते एक भारी एक बरें बी ओंपून बरें फळ काडूंक सदचें बी तें जाता ह्या मनशान उलयलें उतार कोण भावार्थान सारक्या रितीन समजून पळय कोण ओंपता देखून हे हर एकल्याक आमकां देवान हे भाग फावो केला आतां म्हजें उणेपण पळोवन हांवें निराश जावचें न्ही म्हजें बरेंपण पळोवन व्हडपण उलोवचें न्ही सक्कड सोम्यात हांव सांबाळून सांगल्या बरी आतां जाल्यार हांव न्ही क्रिस्तूच म्हजें तें जियेता आनी हांगासर जेजू क्रिस्तू महिमा दिवचो उद्देश म्हजो जायजय जेजूस आनी सर्व कितें म्हण जेजूस म्हजो सर्वच जावन आसा होय जेजूच सर्वस्व तो ताका पळोवन म्हजी आयडेंटिटी हांवें उलयचे शिवाय आनी म्हाका हांवें जेजू कंपेर करचें न्ही वय गे होय म्हाका हांवें जेजू कंपेर करूंक पूण अरे आतां हांव जेजू बरीत न्ही म्हणना हांव जेजू बरीत पूण बरेंपण संपूर्ण आतां करून संपयल्लें पुरो ताणें देखून हांव आतां जेजू बरी आनी देखून म्हाका पळयतना म्हाका पळोवन निराश जावचें न्ही म्हण त्या खातीर हांवें सांगचें जेजूक पळोवन ती भलायकी ती ग्रेसकाय ते आशिर्वादां ते शिरापतावन सुटका सक्कडी हांवें अनुभव करूंक आसा हर एका घडये कित्याक तातूंत सुटका ताणें म्हाका दिल्या आनी ताणें दिल्ल्यान कांय डावट म्हाका आसूंक नजो कित्याक संवसारी मनीस फटयल्ल्या बरी हो एक आमकां गॅरंटी दिवन फटोवचो व्यक्ती न्ही हो हाजी गॅरंटी ससनाच्या ससनाची वय गे होय हा त्या गॅरंटीन कांय फरक ना एक आनी थोड्या वर्सां ती मुक्त जाता कोण ना अशें न्ही तें ताची गॅरंटी ती गॅरंटीच ती देवान आमकां आपल्या पुता मुखांत दिल्ली देवान गॅरंटी ती आमकां केदींच फटोवची न्ही वा आमकां मोस करची न्ही आमकां लजे घालची न्ही निराश करची न्ही आमकां सोलवणेकारण करची न्ही बगर आमकां जिवीत दिवची सुटका दिवची आनी एक दादोसकायेन भरलेलें जिवीत जियोंक फावो करची वा फावो केल्ली सुटका ती जावन आसा देखून ती जेजू मुखार आमकां फावो जाला पूण निरंतर आमी ती आमच्या मोतीन काळजान नियाळन तोंडांत उसारन त्या सतांची सारकी समजोणी जोडन नियाळ करन गुणायन म्हळ्यार ते एका दिसाचो विशय म्हणणे ते निरंतरी कर्ण ते कितें देवाच्या उतरांत कितें बसवणें आसा ते आमच्या जिवितांत संपूर्ण आमी जियोवच्यो आनी हेरांकी प्रदर्शीत करच्यो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ते उलयत कितें फांटयेत Yes, praise Praise the God. Lord. प्रेज गॉड उलया पण आम्ही शिकवणे वयर काय होय आपण संगीत ऍडगिरी बंबईकर Okay, होय okay. टेस्टमनी संगीत प्रेज गॉड सिस्टर ब्रदर्स म्हळ्यार हांगा आमचो एक अनुभव गोवा कितें काय सांगतना सुकना म्हण काय ना म्हणचें म्हळ्यार अशें न्ही तशें म्हण काले आसल्यार सांगचें वांटचें Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Brother. ब्रदर रॉक प्रेज आम्ही वय आता आम्ही विमर्श करूंक जाय आम्ही उलोवंक जाय Yes. उलोवंक म्हळ्यार Yes, 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 फेलोशिप येस फेलोशिप म्हळ्यार आमी वांटून घेवचें जेवण येस वांटून येस ते व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वय वय आनी तुमी सांगलें तेका लाव गॉड सगळें देवाचो मोग करूंक जाता सट्टांक वय येस येस तशेंच एक म्हज्या स्पिरिच्युअल भावा लागीं उलयतलो काल मागीर तो सांगूंक लागलो देवाचो मोग करूंक जाता
हम्म. पूण कित्याक तो देव दिसना न्ही. देखून बारीक सुलभ भारी सुलभ. आता दिसच्या देखून पहिल्याच सांगा. पळय देखून तेजी समजण ही तशी आसतली कित्याक आमकां उतर शिकयता न्ही देवाचो कसो मोग करीत कळटा हा, तो मनांत होय. हा आनी म्हळ्यार सगळ्यांनी म्हळ्यार ते म्हळ्यार सगळ्या शक्तीन ओके करूंक जाय. ओके येस आमी करता न्ही म्हणटा पूण करिना. येस येस पूण जाल्यार तें करूंक इजी. मागीर ताका सांगलें तसो न्ही ब्रदर, देवाचो मोग करूंक सगळें जाता वय, पूण देवा सारको मोग करूंक जायना. हा देवान केलो एक्झॅक्ट म्हणल्यार जेजू कितें म्हणटा, हांवें मोग केलो पळय तशें तुमी मोग करा. तें इम्पॉर्टंट जावन आसा. देवाचो मोग करूंक सगळें जाता कित्याक तो दिसना न्ही. एक्झॅक्टली देखून करेक्ट. आतां तो जेजू कितें म्हणलें आतां नवो उपदेश कितें म्हणलें, लव ॲज आय हॅव लव्ड यू. आम्ही तुमचा मोग केलो तसं तुम्ही एकामेकाचा मोग करा. होय देखून तें इम्पॉर्टंट जावन आसा. तें आमी करिना जाल्यार ताचो मोग करिना म्हण जालें. एक्झॅक्टली कित्याक तो सांगता न्ही, म्हजें उतरां पाळटा जाल्यार तूं म्हजो मोग करता म्हण जाता. सो एक्झॅक्टली आमी सांगता वय, आमी सांगता पूण आमी पाळोवंकूच पळयना. कित्याक तोणें एक एग्जाम्पल दिलां. तो एकलो कोण तो समारिकन, तो म्हळ्यार तेको काय म्हणटा स्ट्रेंजर. थंय तो जेरुजलमांतल्यान जेरिको वयतलो, तो पडलो, ताका घेयलो, ताका उपकारलें. कोणें उपकारलें? आतां तुमी सांगल्या भशेन तो समारिकर तोय. तेही समाज समारिकन होय. मुखार आसा. तेंय समारिकार. देखून खंय वयतलो तो? मंदिराक गेलो, ताजी कालें सकट भक्त सकट देवाचें उलयलो सकट केलें. मागीर खंय गेलो तो? जेरिको. जेरिको म्हळ्यार सेंट सिटी. ओके थंय गेलो. म्हण थंय वयतना ताका कित्याक थंय वयताना कालें पयशे घेवन येता घेना. देखून ते लुटले ताका, मारले आनी घाले. देखून आतां कोण येयलो? पाद्री येयलो, पळयलो, सिदा केलं गेलो. मागीर मिरनाम येयलो, पळयलो, सिदा गेलो. आणि आलतार भुरगो मागीर आयलो कोण? स्ट्रेंजर. कोण येना. ओके क्रिस्तांवाचो न्ही तो दुसरोच. देखून ताणें व्हेलें. देखून तेंकां देवाचो देव म्हळ्यार जेजून कसो मोग केला तशें. म्हळ्यार आमी देवाचो देखून मोग करच्यात एक्सपर्ट आसा. आं एक्सपर्ट म्हळ्यार मोग एक्सपर्ट आसा म्हण दाखयता हांव. एक्सपर्ट वय पूण आमी कालें कार्यान म्हळ्यार तें इगर्जेक होय, वचोन मिसाक वचोन ते कोंगार एक्सपर्ट घेवन म्हणून तें चिंचे मात्र एक्सपर्ट नाही ते वय वय तेंच वय 1 जॉन 4:20 म्हणटा दोळ्यांक दिसच्या पयले असो. वय वय देखून तेंचं उदाहरण दिलें तुमी लोका म्हळ्यार 17 म्हळ्यार कित्याक तें ओल्ड टेस्टामेंटाचे नियम. ओके ओल्ड होय टेस्टामेंटांत कित्याक तुमी सांगल्या पळय तें म्हळ्यार तें कित्याक लेप्रोसी आसले कोणाक टच करूंक ना. हा, ते बिलकुल टच केल्यार ते अनक्लीन जातात. होय तांकां सोसायटीन भायर घालतात तांकां. हम्म. देखून जेजू आमकां शिकयता कित्याक पळय आतां आमच्या घरा आमी सगळे कोणी आसात न्ही घरा म्हळ्यार आवय बापूय आसतात, भाव भयण आसतात. ओके सगळे आतां आनी ताका एक फेस्ताक कोण एकलो परके येता पळय की ना. तर परके येताना सगळें जाल्ल्या उपरांत घरच्यांक तुमी थँक्यू म्हणटात की तो परक्यांक तो थँक्यू म्हणटी आसता. कित्याक तो नवोच घरा येयलो, नवें सगळें मेळ्ळें, ताका खुशी जाली, तो थँक्यू म्हणटा. घरचीं कोणी म्हणना. देखून ते एक्झॅक्टली जुदेव घरचेच जाले कित्याक जेजूचेच हेजेर न्ही. म्हळ्यार तें कळ्ळें तुका व्हडलें घालूंक गेलें जेजू तुका हा अधिकार आहा न्ही. तुका वय तूं कोण? आमचोच न्ही. हा देखून ते ससार अर्घ घेवना. ससार ससार करेक्ट ससार ग्रँटेड. वय इंग्लिशान म्हणटात ग्रँटेड. ओके टेक आणि ससार टेक येस 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 ग्रँटेड. देखून म्हाकाय तेच वय म्हणलें उतर मेळ्ळें. देखून ग्रँटेड तो समारिकन कितें तें नवेंच आयकलें. नवेंच अरे अशें कशें जालें. ताणें सांगलें आतां वाटेर वतानाच गूण जालें म्हजें. आनी तो कित्याक पाद्री लागीं वता कोण तो सांगता न्ही प्रिस्टा लागीं वता. तो कोण होय प्रिस्टाक वळखता? जुदेव जाल्यार प्रिस्टाक वळखतात. होय तो कोण? ते एक्चुअली मोइजेच्या नियमा प्रकार पाद्रीक दाखोवंक जाय. ताणें सर्टिफिकेट दिल्यार ताका सोसायटींत घेतात. पूण समारिकन कित्याक पाद्रीक घेवन गेलो? देखून ताका एक्झॅक्टली कळ्ळें ह्यो कोण जातलो ह्यो कोण अशें करतलो. देखून तो फाटीं येयलो आनी तो वळखलो कोण म्हणून. देखून ताका काय म्हणटा ताका वर्शीप केलें ताणें. देखून जेजून म्हणलें देखून आजय पळय आमी आसा. आतां आमी क्रिस्तांवचे कितले जाण आसात?
टीचिंग करतात सगळं करतात पूण आता कोणी अनभवती क्रिस्तांव जाल्यान देवाच्या उतरान येयल्यान ते कितें काम करतात पूर्व आमी टिचींग पळयलें ते कोण ते आमचे गौरी हा. ते एकदम म्हळ्यार एकदम हसून खेळून म्हळ्यार ते एकदम टिचींग करता की म्हळ्यार तांकां उतर मेळ्ळें ती तांकां संतोश पडलो आनी ती प्रचार करतात आमी कोण करतात आमी कांय करिना देखून क्रिस्तांव जल्म न्हू आमी करिना देखून तेंचो म्हळ्यार थँक्स गिवींग तांकां कितें मेळ्ळें नवेंच मेळ्ळें आतां गौरीचें बरें बंद जालें आनी तो गोंयचे एकलो अनिशा तेंय पळय तांकां बरेंपण गेलें मागीर कोण तो आमचो नागेंद्र ऑल्वीन नागेंद्र पळय तेजे कारणान तांकां एक नवेंच मेळ्ळें तांकां एक देखून तांकां नवेंच मेळ्ळें देखून तशेंच जेजू आमकां म्हणटा सामरीकरांक ताका मेळ्ळें देखून तुज्या भोंवतणी तुका कोण केलो ओके वच देखून तो सांगता देखून आमकां ती कळाली कित्याक कितें म्हणून आतां तुमी सांगलें आतां कार्य आमी काल उलयल्ले न्ही उलोवचें म्हणल्यार तें आमी स्पिकींग म्हणल्यार कार्य करचें म्हणल्यार कार्य म्हणल्यार आमचें जालें आमी कितें बरीं कामां करचीं न्ही बरीं कामां केल्यान कांय मेळना ओके ताचो सल्वो ती करणी करतात बरीं कारणी तांचो सल्वो पूण उलोवंक जाय म्हणलें कित्याक व्हड तसलो कितें म्हणल्यार नॉट ओन्ली हियर ऑफ द वर्ड बट डुअर ऑफ द वर्ड म्हणल्यार कितें जालें त्यो स्पीक म्हणल्यार भोंवड उलय देखून आमकां एक पोरण्या तेस्तामेंतांत कळटा मोयजेक कित्याक बसयले गांव वचूंक जावना तो इतलो देवाचो क्लोज आसलो तो ओके तुमचो देव तांकां तशें म्हणलें इतलो क्लोज आसलो ताका पळोवंक जावना जर जाल्यार एक बसयले गांवांक पळोवंक जावना कित्याक जावना ताका कितें सांगलें ना ताका सांगलें एक फातराक मार आनी मारलें बेतपेटे मारलें उदक येयलें ओके पूण दुसऱ्या संदर्भार ताका मारतना ताणी देवाक सांगलें आतां तूं उलय फातराक उलय ताणें कितें केलें बदकाटी मारली एक पडी येवन आमी परत मागीर उदक येयलें कित्याक देवान कितें म्हणलें उलय तूं कित्याक कार्य आमी तशेंच आमी क्रिस्तांव आसा न्ही कार्य आनी कार्य करता म्हळ्यार कार्यान तसो लॉस आसा म्हणटात कार्य ना पूण आतां बिलिव्ह म्हळ्यार फेथ उलयचें म्हळ्यार स्पीक द म्हळ्यार कितें जेजून कितें म्हणलें स्पीक देव कितें उलयल्लो स्पीक म्हळ्यार तो उजवाड जालो देखून अंजुराक जेजू कितें म्हणलो तो उलयलो तशें आमी कित्याक समस्यांक उलयता आमी कित्याक समस्या विशयानूच उलयता देखून आमी कित्याक पळयता तेंच उलयता भोवडतान उलयना देखून आमी कितें उलयता नॅगेटीव उलयता अशें जालें रे तशें जालें रे हें अशें केलें तशें केलें सैतानान केल्लीं कामां आमी उसारता पूण जेजून केल्लीं कामां उसारना देखून मोयजेक इतलो बरो ताचो हें आसलो ताका फोव जावना आतां नॉलेज आनी नोवींग आतां नॉलेज कितें आसा नॉलेज आमकां उतराचेर नॉलेज आसा ओके सगळ्यांचेर नॉलेज जाय कित्याक जेजू विशयान सगळें जाणां जेजू कोण जेजूचो कितें कोणी कितें जालें सगळें जाणां कितले दीस आसले खंय गेल्लो खंय मेल्लो कितें सगळें जाणां पूण ताचें रिलेशन जाणां गे आमी इंटिमेट रिलेशन म्हणटा ताका म्हणजे ताचें क्लोज जालां गे आमी आतां फादर ऑस्टिन आमकां जावना फादर ऑस्टिन येता प्रिचींग करता खंय रावता पूण फादर ऑस्टिनाचें म्हाका कांय वळख ना कित्याक तेजो संपर्क ना संबंद ना ताचे लागीं उलयना तशें म्हळ्यार इंटिमेट म्हणल्यार आमकां पवित्र आत्म्या लागीं सद्या उलोवंक म्हळ्यार इंटिमेट रिलेशन जाय म्हळ्यार आमच्या गरजे खातीर न्ही आमकां बरें जाय हें पूण इंटिमेट रिलेशन जाल्यार न्ही आमची मन चलता सारकें आनी भलायकी सारकी उरता कित्याक आमकां पळय एक दोसांगेर चटणी फ्री आसता गे ना देखून जेजू मेळ्ळ्यार आमकां कितें हिलींग आसा सगळें जाता सगळें कित्याक जेजू पवित्र आत्मा म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या लागीं उलोवंक जाय आमचें पर्सनल टॉक जाय एक आमी एकलेंच आसतना कित्याक उलयतना वाटेर वयतना पवित्र आत्म्या लागीं उलोवचें हेजें म्हळ्यार पिशा भशेन सगळे लोक म्हणून पिसो काय उलयता पूण आमी कोणा लागीं उलयता म्हज्या बापा लागीं उलयता देखून तें आसूंक जाय देखून जशें ती कर न्ही म्हणटात जेम्स म्हणटात ती कर न्ही म्हणल्यार भोंवड जाल्यार भोंवड उलय तो हालीं आयकून भोंवड जाता वय पूण
उलय बोवाड कित्याक उलय, उलयनाय yes, yes. Speak out. डू अँड कितें म्हणटा ताका डुअर ऑफ द वर्ड म्हणल्यार ते Doer. टू डू म्हणल्यार स्पीक Speak the. बोवाड उलयचें वय देखून ते प्रॉब्लेम आमी सगळो प्रॉब्लेमूच उलयता अजुनूय प्रॉब्लेमूच उलयता आतां आज रेतीर मंदिरान गेल्यार जेवण ना रे ओ जेवण मीठ घालून रे आतां तो कूक येवन रे अरे माईक चलना रे होय की ना एक फॅन चलना रे एसी चलना रे यो होना रे यो पिक्चर येवन रे तो पिक्चर तेंच उलयता की ना Yes. देखून जेम्स पळय म्हणटा कित्याक तो भोंवड चलय म्हणटा आमी जायना जाता नो प्रॉब्लेम आमी बोवाड लोणचे चलोवंक जाय भावाचो लोणचे भावाचो करेक्ट ते जेजू म्हणटा ते प्रॅक्टीस कर ते भोंवड चलोवंक ते प्रॅक्टीस कर सगळं जेजून सगळें सांगता कित्याक भोंवड जेजू भोंवड चलतच सांगता भोंवड चलोवचें म्हणून प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the फादर Lord. आता आमकां म्हणजे बहीण एकलें म्हणालें पिडा शिडा येता ती देवान दिल्ली तशें अशें म्हणटाना हांवें सांगलें ना ते सैतानान हाडची पिडा शिडा देखून देवाचे कुशेवरद एक केस समेत आला ना तर सैतानान पिडा हाडनातले बरी पळोवंक जायना गे तशें म्हणालें तशें कशें म्हणचें फादर होय अडे देवातावन बिलकुल पिडा ना पिडा देवान दिवची जाल्यार जेजू कुकुरसार भेटोवन ताका गायेवन आमकां गुण करचे विशय ना पळय न्ही गे म्हळ्यार बापय आनी पोतू विरोधा पक्ष म्हणल्यार बरें जालें बापय पिडा दिता आनी पूत पिडा गुण करूंक हें करता म्हण तशें ना तांचे पूण प्रश्न क्वेश्चन म्हळ्यार देवाच्या कुशेवरच कितेंच जायना एक आं, केस समेत आला ना आं. तर सैतानान कशी पिडा शिडा हाडली म्हणून ते म्हळ्यार मोनीस अळे ते ताचे मूळ कालें देवा मोनीस देवाक विदेय जाल्लो जाल्ले नेमकी पिडा शिडा शिराप दुबळीकाय मरण पाताक म्हणल्यार आयले वय गे देखून आज म्हाका हांव सत म्हाका कळीत आसल्यार सत म्हळ्यार सत सताची म्हाका वळख आसल्यार पिडा देवातावन येवची बिलकुल न्ही आयिल्ली पिडा मध्ये ते कांय करूंक जायना आता देवा शिवाय कांय हालना जाल्यार ते सुरविल्लो आदाव कसो सुकोन पडलो वय गे हय थंयत तें चलवलें जाल्यार म्हळ्यार स्वातंत्र्य म्हणलो देवान दिला मनशाक स्वातंत्र्य म्हणलो दिला तो तुवें कसोय वापर त्या एक पटी दिल्लो स्वातंत्र्य फाटी काडिना ते सुरवेरी जाल्लें तेंत ह्या रुखाचें फळ काय नाका म्हणून सांगिल्लें पूण खाताना देव वाडोवंक आयल्लो ना ना त्याच प्रमाणे ताचो इफेक्ट जावन ही पिडा शिडा नाल्यार आदां पिडा म्हणली नातली पळय ऑर्डर सांगल्या बरी दुबळी काय जावं दी आनी खंयचीय एक उणेपण म्हणलें आसा जाल्यार ही आविदय जाल्ल्या उपरांत आयिल्लो विशय देखून आज आमकां सत सारकें कळीत आसल्यार आमी सत उलयचे शिवाय परतून आमी देवाक सवाल घाल्ल्या बरी आमचें हें आसूंक नजो म्हण आमकां सत मानून घेवंक थोडे बरी खुशी आसना आनी तें सत उलोवंक आमकां मोन आसना देखून आमी दुसऱ्याच रितीन थोडे बरे सवाल घालून देवाच्या येवजना विशयांतच सवाल घालचे संदर्भ आसतात देखून तशें न्ही देवातावन येवची न्ही पिडा आमच्या दुस्मनान पूण देव सोडटा तेय पळय कित्याक आमच्या भावार्थ पारखूंक एक बेस्ट अवकाश आतां आमकां कांय समस्या आयिल्ल्यान देवाचें उतर वापरना हांव ताचे भायर आयिल्ल्या वेळार म्हाका इतलें एक्सपिरियन्स जाता की जेम्स काले म्हणटा नाना तरेन ते कर्ज तुमचेर आयिल्ल्या वेळार भाग म्हणलें की जाय कित्याक आमच्या विशयांत तूं आत्तां सांजेर मरता म्हळ्यार आमकां कालें कोत्ता एंड रिजल्ट पयलें कोत्ता की आमी जेजूच्या गायनी गुण जालें हांव देखून सांजेर मरता म्हळ्यार ओके फाल्यां साकून तुका येवन मेळटा म्हणजे तितली बॅटरी म्हाका आसा बॅटरी म्हळ्यार भावार्थान तुका एक नांवाडीक डॉक्टर म्हणटा फाल्यां साकून आज राती मरताय जायत फाल्यां साकून तुका मेळटा म्हणायचें हांवें केरळा रात तो टायम उतरले उपरांत न्ही आतांच कित्याक तुका एंड रिजल्ट आतां कोत्ता जेजूच्या गायन तूं गुण जालाय देखून हें पुरो भावार्थ पारखूंक आमकां एक अवकाश देवान दिवचें न्ही पूण आमकां फेथन प्रमोट जावंक अवकाश हे पुरा मागीर संवसाराचो अधिपती यो सैतान वय न्हू दुस्मान सैतान तशें जाल्यार ना तेय कोणें थंय आमकां देवाताळ्यां पयस करूंक तो आमकां पिडा शिडा हाडूंक पुरो
पळयता आनी हांव तें काले उलयता गे म्हणून पवित्र पुस्तक बरोवन आसा म्हणटा गे हांव वय न्ही म्हण तेंत रावता आं तो खंयच्याय रितीन ताळूंक पुरो पूण पवित्र पुस्तकांनी बरोवन आसा जे मनीस हांव जेजूच्या गायन येदोळस गूण जाल्या जाला देखून आज मरचें न्ही आनी कितल्या वर्सां उपरांत हांव जिवंत आसा हय देखून भावात हांगा तें पुरो भावाताक आमकां भावातान वाडोवंक अवकाश शिवाय पडोवंक न्ही प्रेज गॉड वय Praise तिने God, brother. म्हळें जालें देवाचे हुकूम नासतना एक खडी होय जालें म्हणटा काडी आला ना आनी म्हणटा एक केस याला ना वय केस तिचे मनोभाव तशे आसा जर तशें जाल्यार आतां संवसारांत इतले रेप जातात आं. या ऍक्सिडेंट जातात अवघड जातात ती पुरा देवाची कशी गी देव गरयता गी नाही पळय गे सैतान देवूच तो सकट आतां कंट्रोल करता जाल्यार हे परत होय कित्याक जाता संवसारांत अधिकार मनशाक दिला कळ्ळें गे एक्झॅक्ट मनशाक अधिकार दिला मनशान आतां निर्धार घेवंक आसा वय आमी पाचवी जावन जल्माल्या पूण आमकां एक अवकाश आसा केदाळ आमी सुवार्थ सत मानता देवा थंय येता आमी नवी रचना जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता त्याला ह्या संवसाराचेर सर वायटाचेर पिडेचेर हर एकाचेर आमकां जय करूंक जाता भावार्थान काही करूंक शकना ते आमकां जर तर हांव देव सत मानिना एक्झॅक्ट म्हाका ह्या संवसाराचेर जय करूंक जायना कित्याक देवाचे उतर समजा देवाचे भुरगे सकट संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार तुमचो भावार्थ प्रेज जैत आमकां ऑलरेडी मेळ्ळा वय पूण आमकां देवान दिला पूण हांवें जैत व्हेला गे म्हजें कर गाणी म्हजें कर गाणी देवान नाल्यार संपयला भूव्रताचें काम हांवें संपयलां गी हांवें कशें संपोवचें ताका इग्री जावंचे भावार्थ सत मानू तोंडार उसार जेदोळ ब्रदर सांगलें तोंडार उसार पूण भावार्थ वय करणे म्हणे व्यर्थ तो तुजो करणे एक्शनार घाल बिलीव म्हळ्यार जालें एक Action. संदेश त्या प्रमाणे कार्य करीत वय न्ही देवाचे उतर ऐकून कार्य करचें केप्ट ऑन सेइंग आता जेजूच्या गायनीक गुण जाला म्हळ्यार ते हरी एकल्यांक वय कोण सत म्हणटा तांकां बिलीव करता होय आमकां जेजू गुण आयला जाला समेजता बसत पूण तूं जेजूक सत मानिना जाल्यार कांय करूंक जाता कांय करूंक जायना न्ही तुवें धाडचें सांगल्यार कितें करचें पडटा एक्झॅक्टली भावार्थ थंय मेन इम्पॉर्टंट न्ही हय भावार्थ हे भावार्थ मोगा मरिफात काम करता ती आसा भावार्था विशयांत भावार्थ काम करता जाल्यार वय मोग इम्पॉर्टंट मोगा मरिफात आमचो भावार्थ काम करता कित्याक देव म्हळ्यार मोग देवाक मानवाचें जाल्यार भावार्थ जायचे ओके पूण तो भावार्थी काम करचे जाल्यार मोग जायचे होय 5-6 कोणा म्हणटा न्ही वय वय गॅलिशियन 5-6 ओके सॉरी त्या देखून आतां इल्ली पुरा आमकां वय हय सांगा भावार्थ आमकां आसल्यान आतां आमी गूण जाले म्हणल्यान आतां आमकां गूण जाला ऑलरेडी तशें आमी हेरांक तें साक्ष दिता एक्झॅक्टली आमगेर आतां पिडाच येना आयल्यार आमकां तें जाणोवंक गत आसा वय वय आमकां अधिकार दिला आमी ते उपयोग अधिकार करूंक दिला आमी तो ताका आमी वापरचो आज्ञा दिता जेजूच्या नांवान हय पिडा शिडा पुरो नाश करून उडयता येस तशें आतां आमकां कसलीच पिडा येना येस आता आमी आमच्या बापा मागणें म्हणटा न्ही तुजे राज आमकां कोणे हाडिचे संवसाराक राज आमी आमी हाडिचे आमी वय एक्झॅक्टली देवान पुरा साळा तेय सर्गार पिडा ना मरना खंयचेय ना पूण ते राज हांवें संवसाराक हाडिचे हांवें कशें देवाचे उतार समजणी जोडीचे पयले भावार्थ सत मानिचे आनी उसारीचे पयलीं चिंता रिलेशनशीप एक कोर्टान आमी जियेचे ताचे सांग आतां ते जाल्यार माजता प्रेज गॉड प्रेज गॉड येस आमचो वेळ जावन आयलो येस अर्घ प्रार्थना म्हणून एंड करतात गी कोणाक Yes. शिकयतात गी थँक्स गिविंग प्रेज गॉड येस अर्घम बापा अर्घम जेजू अर्घम बापा अर्घम जेजू अर्घम पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा आमी भावार्थांत
कशें आमी स्वताची जन्माई जोडली आमच्या पाद्रेपा मुखांत्र आमी देवाचें उतार कशें आमी शिकल्या आनी जेजूक महिमा कशी दिवची म्हणलें आमकां शिकोवन मेळ्ळी आनी आमच्या भावार्थांत आमी कशीं गूण जाल्या आमकां कन्सेन्स आमी विंसूंक आमकां स्वातंत्र्य दिलां आनी संवसाराचो अधिकार मनशाक दिला अशें आमी सर भावार्थाची उतरां शिकोंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां बापा अर्गां जेजू अर्गां पवित्रात्म्या हालेलुया हालेलुया थँक्यू जीजस Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Thank you. Praise God. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Father. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, brother. brothers. Thank you, sister. Thank you, So next sisters. time join the Larry clan. Thank you. Yes. Pala Thank परत you. मिळूया. Praise Yes. Praise the Lord.